एरिक अलेक्झांडर ओझेर 70 आनी 6 वर्सां 102 दीस ह्या संवसारांत जियेलो. सुरवेची 10-15 वर्सां बाळपणाची सोडल्यार आनी निमाणी 30-40 दीस ना भलायकेची सोडल्यार उरिल्लीं 10 दशकां अखंड 60 वर्सां एरिक बाबाचें जिवीत संघर्शाचें, झुजाचें, मोगाचें, संगीताचें आनी संस्कृतीच्या भक्तेचें. चड उणें 4.5-5 दशकां संपूर्ण कोंकणीच्या संवसारांत व्यस्त कळमीत नातलेल्या वावराची. एरिक बाबाचें जिवीत बाळपण, संघर्श आनी झूज, संगीत, कोंकणी आनी संस्कृती, इश्टागात आनी कुटाम अशें स वांटे करूं येता. एरिक बाबाचें बाळपण जेप्पूच्या दुबळ्या परिसरांत दुबळ्या कुटुंबांत एरिक बाब जल्मलो. ताच्या बापायची पाटभूंय तुळू भाशेची आसली. बामणाच्या मोदें मोडी कोंकणी उलोवचो लोक त्या बाबारांत आशिल्लो. उणेपणाचें बगाप भोंवतणी आसलें. तकलेन बुदवंत आनी शाणो आशिल्लो एरिक बाब गोबरांतल्यान फिनिक्स सुकणें उठोन बुरल्या बरीच उठलो अशें म्हाका भोगता. जेप्पूच्या परिसरांत कोंकणी संगीताक, नाटक क्षेत्राक आनी साहित्याक व्हड योगदान दिल्ली गजल सगळ्या कोंकणी संवसाराक कळीताची संगत. ताचे संघर्श आनी ताचीं झुजां भोव ल्हान प्रायर अनिती विरोध ताळो उठोवची ताची छाती एरिक बाबान आपणायली. आपणें काम करच्या बँकांत युनियनाक दिगो जावन अधिकारशाहीच्या विरोध झुजोवन ताणें आपलें काम होगडायलें. आपलो आनी आपल्या ल्हान कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रास ताणें कश्टार घालो. पूण ताणें फाटीं पळयलेंच ना. दुडवाचें तोंड ताणें देखलें ना. कोंकणी क्रिस्तांव धर्माच्या भितर जावचो अन्याय कसलोय ताका सोंसलो ना. तो सगळ्या अन्यायाच्या विरोध रावलो आनी समर्थी विरोध म्हणलो बिल्लो कामगारां खातीर ताणें आपल्या कपलार घेतलो. त्या खातीर ताणें जिवीतभर कश्ट भोगिचे पडले तरी तो आपल्या झुजांत, सिद्धांतांत आनी निर्धारांतलो फाटीं सरलो ना. एरिक बाब एक पक्का कम्युनिस्ट आशिल्लो. ताचे भितर एक नक्सल आशिल्लो. दुबळ्यांचो, धाकट्यांचो, कामगारांचो आनी इश्टांचो ताका हुस्को आशिल्लो. कम्युनिस्ट म्हळ्यार सडीत आशिल्ल्या लागचें घेवन नातिल्ल्याक दिवचें सिद्धांत. आमी ल्हान आसतना हरिएका करिज्माच्या निमाण्या शुक्रारा रशिया कम्युनिजमांत कन्वर्टर जावं दी म्हणून इगर्जेन मागची रिवाज आसली. पूण एक दिताना एक काण वर्सो देवूच सगळ्यांच्या की चड व्हड कम्युनिस्ट म्हणली संगत आमी गुमानांत घेतलीच ना. भोवशा एरिक बाबान ती गुमानांत घेतिल्ली अशें म्हाका दिसता. ताचो देव कम्युनिस्ट आसलो अशें म्हाका आतांय भोगता. कार्ल मार्क्साचो दास कॅपिटल ताच्या भोव पसंदेच्या आनी मोगाच्या बुकां पैकी एक. ताचें संगीत पळयन संगीत जिवा भितर संगीताची एक लय आसताली. कविता आयकतानाच त्या कवितेक एक सूर धरची विशेष तांक ताका आसली. कोंकणी संगीताक देशी सुरपाय दिवचे दिशेन ताच्या येजमानपणा काल मांड सबाण जल्मालें. आजीक एक उणें 40 वर्सां आदीं जल्मल्लें मांड सबाण मांडार बसून सोबाणां दितालें. एरिक बाबाची आनी चाफराची जोडी म्हळ्यार संगीत आनी उतरांचें लगीन तशें चलतालें. आज एरिक बाबाक लागून संवसारच कोंकणीचो मांड जालो आनी सोबाणांची रास ताचेर उबी जाली. लेखमितनातले कवी पदां रचपी जाले, संगीतकारय जाले, मिती भायर गावपी रुतां जाले, कलांगणान हिस्पा भायर लोकांक वेदी दिली. एरिक बाबान संगीतांतूच आसाचें आसलें आनी तातूंच ताणें वाडाचें आसलें अशें म्हाका सबार फावटी भोगलां आनी हांवें हें एरिक बाबाक 100 फावटी सांगलां. ताचें संगीत ल्हान भुरग्यां तावन जाणट्या मलगड्या पर्यंत तांच्या आंग आशिरांनी देवपण जागयतालें. सुरविल्ल्या मांडसोबाण कार्यांनी ताणें वापरलीं वाजांत्रां, तांचे ताळे, संगीत, गावप्यांचें मेळप आनी उतरांची प्रस्तुती कोंकणीच्या मात्रांनी भारतीय संगीत संवसाराच्या प्रकारांत वेगळोच एक प्रयोग आनी अनुभव हाडून आयली. कोंकणी संगीतांत एक अत्व संवसार एरिक बाबान उक्तो केलो. कोंकणी भास आनी संस्कृती कोंकणी खातीर पुर्त्या अवदेचो एक अप्रूप औराडी म्हळ्यार बाब एरिक अलेक्झांडर ओझेर. कोंकणी भायर ताणें दुसरें कितेंय चिंतलें ना अशें म्हाका सबार फावटी भोगलां. सुरवात मांडसोबाण कार्यातावन सुरू जाली. उपरांत मांडसोबाण संस्थो
अशें वाडोवन आयलो. माणसोबाण संगीतकारी लंबायक उरली आनी माणसोबाण कोंकणी भास आनी संस्कृतीचो उंच संस्थो जावन उबारायक पावलो आनी उंचायेंत उरलो. माणसोबाणाचें बाळ कलांगण. एरिक बाबान कलांगणाक पांय दवरिनातलो दीस आसचो ना, ह्या जाग्यार सदर जायनातलो कोंकणी प्रकार आसचो ना, देखनातलें सोपण आसचें ना आनी करिनातलो वावर आसचो ना. कोंकणी भास, परंपरा, संस्कृती, संगीत, लोकवेद, कविता सगळें ह्या ताळार रुता जालां आनी तें वाडलां. सोबाणा, आटो, माटो, बसका, भोंवडी, अभियान, यात्रा, संगीत, नाटक, तियात्र, साहित्य, लायब्ररी, दायज, पुंजो, बायला, नाच, शिबीर, कमासाळ, कलाकुल, अभ्यास, मिठाकण, तरबेती, चित्र, पिंतूर, पेंटींग, कला, खाण, जेवण, न्हेसवण, वाजंत्रां हें सगळें निरंतर हांगा चल्लां. कोरोडांनी लोकांक हांगा दुडू दिला आनी कोरोडांनी दुडू हांगा बऱ्यान वापर जाला. कोंकणी लोकांन सक्कट रितीन हो संस्थो सांबाळला आनी ह्या संस्थान सक्कट कोंकणी लोकांक अवकाश आनी आदार दिला, सांगाती दिला आनी कोंकणी एकदम गिरेस्त केल्या. कार्य वेळार सुरवात करून वेळार अखेर करची दस्तूर हांगा तावन आसा जाल्या. माणसोबाणान 20 वर्सांच्या की सडीत निरंतर मैनाळी माच्यो चलयल्यात. निरंतरी गिन्नेस रेकॉर्ड रचला. अस्मिताय पिंतूर 100 दिसांक पावयला. पुनो वासा केल्या. मांडो फेस्तुबें केला. मांडो उत्सव रुता केला. पयलो बायला शो केला. ह्या सगळ्या पटलान एरिक बाब कडपा परी उबो रावला. इश्टागात. एरिक इश्टागातेक आनी एक नांव. खडक मनीस, एक उतर 2 तीर, पूण मनान तितलोच मोवाळ. आपणा लागीं आसचे पुराय पयशे इश्टांक दिवन घरा भुरग्यांक दूद व्हरूंक रीण मागून गेल्लो मनीस तो. ताच्या सांगात लक्षिल्यान जियेल्यांनी तसो राग पळयला, ताच्याकी चड करून तसो मोग पळयला. इश्टांच्या खंयच्या कश्टांकी खंयच्या वेळार सांगात दिल्लो अप्रूप मनीस तो. ह्या शतमानांत इश्टां फाटल्यान ह्या रितीन दिवचे भोव उणे मनीस आमकां दिसतात. तांतल्या पैकी एरिक बाब एकलो. एरिक बाबा लागीं कितल्याय सळगेन आशी येता म्हणलें सबार जाण नेनात. तो एक परफेक्शनिस्ट. तशें जाल्यार मनशा लागीं जियोंक एक कालेत जाय पडटा आनी ती कालेत आसलेले एरिक बाबा सांगता सशनाक रावल्यात. कुटुंब. एरिक बाबा आपणा तितलोच आपल्या कुटुंबाचोय मोग करचो मनीस. एक बरो मोगाळ पती, एक बरो बापय. पूण कोंकणी ताची पयली आद्यता आनी उपरांत कुटुंब ताची आद्यता आसली. हाका लागून कुटुंब सबार फावटी कश्टांतल्यान पसार जाला. तरी जॉयस बायन वज्र सांबाळलेल्या बरी एरिक बाबाक सांबाळला. रश्मी आनी रितेशान आपल्या बापायचो आनी एरिका आपल्या भुरग्यांचो भोव चड मोग केला. एरिक बाबाक केदाळच आमाल पिवंक ना, दुमटेच्या संवयेक पडलेलो ना, कसलाय वायट संवयांच्या लागीं रावलो ना. सगळ्याय कामांनी तो निश्ठावंत मनीस जावन उरलो. 16 दादल्यांक संवसार तांचें घर आसता. एरिक बाबाक कोंकणी संवसार ताचें पयलें घर आनी आपलें स्वताचें घर ताचें दुसरें घर आसतालें. जॉयसबायन कश्टांतय घर सांबाळलें. एरिक बाबाकय सांबाळलें. जॉयसबाई, तूं एक अप्रूप कालेतीची पतीण आसाय. एरिक बाबाक काम नातलें, जोड नातलें. सुरवेर मालगड्या घरा रावतालो. तें घर आमचें सकाळचेंय घर आसलें. सगळें माणसोबाण तातूंत चलतालें. माणसोबाण तेंच चलतालें. ताची आस्त करची, दुडू करची, कालेत ताचे लागीं लातलीच. भोवशा ताचे खातीर जाय जे देवान ताच्या कुटुंबाक बेसांव दिलां आनी सांबाळलां. निमाणें. माणसोबाण आनी कलांगण. पयलें लग्न जॉयसबाया लागीं आनी दुसरें लग्न ताचें कलांगणा लागीं अशें म्हणयत. ह्या वेळार एक नांव काडिचेंच पडटा तें लुवी पिंताचें. लुवी पिंत म्हळ्यार एरिक बाबाक पतयेनचो एक सागोर. सगळ्या वाटांनी लुवी पिंतान एरिक बाबाक सांबाळलां आनी एरिक बाबान लुवी बाबाक घेवन असाऱ्यां केलां. संस्कृतेच्या संवसारांत ह्यो 2 तकल्यो कोटी चेन्नया बरी कोंकणी लोकांच्या मनांत लंबायंत उडासांत उरतल्यो. मुखल्या थोड्या दिसांनी हांव चिंतां लुवी बाबिल्लो एकसुरो जातलो. लुवी बाबा आमी तुजे सांगता आसा. अखेर करच्या पयलें आज एरिक बाब निर्जीव हांगा न्हिदला. अरविल्या संदर्शनांत ताणें अशें म्हणलें, मरणाक हांव राखतां, म्हाका मरणाचें भें ना. म्हजीं कामां म्हजे सांगाती मुखार व्हरतले. पाद्री नाकात, मागणी नाकात. मोरनांगा कलांगणान दवरा. दिश्ट घालूंक म्हज्या मोगाची येतलीं. फुलां घाला.
फुलांक हांव विरोध ना, म्हजी कूड लासल्या उपरांत तसो गोबोरान कालांगणाच्या खंयच्याय एका रुकामळान पुरून ताचेर एक फत्राचें फळें करून म्हजें नांव ताचेर कांतया, इतलें पुरो. हांव चिंतां एरीक बाबाचो गोबर जाताच हांगा एका ल्हान फोंडांत घालून लांब काळाक वांच्या एका रुखाची रोंपी आमी लायचे. ती रोंपी व्हड रूख जावन 30 वर्सां हांगासर वांतली. ताचे पंदा फत्राचें एक फळें कांतोवन ताचेर आमी अशें बरयचें, विसाव्या 21व्या शतमानांत असो एक मनीस आशिल्लो. तो कोणेय रसिल्ल्या वाटेन चलुलो ना, ताची वाट ताणेंच रचली, ताचेर तोच पयलो चल्लो आनी ती वाट राजरस्तो जाते वेली. 20-21व्या शतमानांत असो एक मनीस आसलो. तो कोणेय रसिल्ल्या वाटेन चल्लोलो ना, ताची वाट ताणेंच रचली, ताचेर तोच पयलो चल्लो आनी ती वाट राजरस्तो जाते गेली. ताचें नांव आसलें एरिक अलेक्झांडर रोझेर. मोगान लोक ताका एरिक बाब म्हणटाले. देव बरें करूं.